बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव मोगाच्यानो सोम्याच्या मोगांत आमी सांगता एकवटल्या गावया गीत आराधन तुका देवा बापा. पान नंबर 154 कंतार नंबर K12 154 K12 K12 पान नंबर 154 गावया गीत आराधन तुका देवा बापा. सोम्या जेजू पवित्र आत्म्या आणि जेजूक भोपई सक्रामेंतांत आमी स्वागत करूया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लीता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लीता. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. दोन्ही हात वर कर म्हणूया. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका जेजू, अगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, नामान तुका जेजू, नमस्कार तुका जेजू, प्रणिपात तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू, नमस्कार तुका सुमिया जेजू, मान तुका सुमिया जेजू, प्रणिपात तुका सुमिया जेजू, वंदितां तुका सुमिया जेजू, वर्णितां तुका सुमिया जेजू, गायतां तुका सुमिया जेजू, गाजयतां तुका सुमिया जेजू, तुझ्या नावाक महिमा दितां सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भोव पयस सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करचोंचे केदें वर्तें भाग मोगाचें न्हू.
आमकां संपूर्ण सुडका सोडवण मेळटा. ह्या संवसारांत आसता आसतना आमकां सबार तरांची भिरांती आसतात, खावजेणी आसतात. कित्याक ह्या संवसारांत सबार तरांच्यो सक्त्यो आसात. कोणें म्हाका विचारलें, पितीसपणां आसात गी फादर? अंधविश्वास, कुर्डी पातयणी, माट मंत्रां, देवसराचे सैतानाचे उपाद्र, पेता पिशाची मेल्ल्यांचे उपाद्र आसात गी फादर? हांवें सांगचें, ह्या संवसारांत आसतना सबार तरांची भिरांत खावजेणी आमच्या काळजांत येता. कसली भिरांत खावजेणी? पुर्वजांच्या पातकाचो शिराप, ह्या आमच्या आवय बापायच्या पातकांचो शिराप, ह्या आमच्या ल्हानपणाच्या पातकांची शिक्षा, तरणाटपणाच्या पातकांची शिक्षा, आतांकार नासल्या पातकांची शिक्षा, पातकाचो शिराप आमचें तें आसा. ह्या कोणेंय गेल्लो शिराप आमकां लागता कोण ना म्हणलो भिरांत. मात न्ही, असले माट मंत्रांची सकत आमचेर प्रभाव घालता कोण ना. आकाशा वयर आसल्या नखेत्रांच्या राशींचो, नक्षत्र राशी या स्टार फॉर्मेशन, चंद्रमाचो, सुर्याचो, ह्या खंयच्याच संवसारी शक्तीचो प्रभाव आमचेर आसा कोण ना. ह्या कसलेय शिराप मनजातीचो, जीवदाळींचो, मासलेंचो, जिवींचो, प्रकृतीचो शिराप आमचेर आसा कोण ना म्हण. ही भिरांत खावजेणी सांगाता मेळटा आसतना आमचें थंय जायतीं फितीसपणां, जायते भिरांत खावजेणी उपजातात. पूण समया जेजूच्या हजरपणांत येता आसतना मोगाचें न्हू, हर एक थराचो अंधकार आनी काळोख नपय जाता. सुर्या मुखार रातीचो काळोख नपय जाल्ल्या बरी समया जेजूच्या हजरपणांत देवसराच्या सैतानाचो, लुसिफराची सगत, प्रेता पिशाची आनी कसले मेल्ल्यांची सकत म्हणलें कांयच ना तरी आमच्या जिवितांत येवची भिरांत सयत समी जेजू संपूर्ण तरान पयस करता. देखून मोगाचें न्हू, भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करचें म्हळ्यार किर्तन 9:01 हांगासर मेळ्ळलो संदेश आमचो करून घेवचो. देखून आमी किर्तन 9:01 आमी उक्तां करया. थंयसर 9व्या बळी तावन 13वी बळ पर्यंत मोगाचें न्हू आतां आमी वाचया आनी नियाळ करया, ध्यान करया. Psalm 91 verses 9 to 13 म्हजे उपरांत तुमी सांगीत. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलां. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलां. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, सगळ्या वाटांनी तुका रक्षाक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक, फातराक तुजो पांय आदळ जावच्याक. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलो. तरुण सिंहाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. तारुण सिंहाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. मोगाचें न्हू, ही आतां उतरां आमचींच करून घेवया. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. सर्वेस्पर म्हजो आसरो, सर्वेस्पर म्हजो आसरो, परमोन्नत देव म्हजें कोटें, परमोन्नत देव म्हजें कोटें. देखून कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना. देखून कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना. मारीची पिडा म्हज्या तंबा सरशी येवची ना. मारीची पिडा म्हज्या तंबा सरशी येवची ना. म्हज्या सगळ्या वाटांनी म्हाका राखच्याक, म्हज्या सगळ्या वाटांनी म्हाका राखच्याक देवान आपल्या दुतांक आज्ञा दिल्या. देवान आपल्या दुतांक आज्ञा दिल्या. म्हजे पांय फातराक आदळना जावच्याक, म्हजे पांय फातराक आदळना जावच्याक ते म्हाका उखलून धरतले. ते म्हाका उखलून धरतले. सिंहाचेर आनी सर्पाचेर सिंहाचेर आनी सर्पाचेर आनी सर वायटाच्या सक्तेचेर सर वायटांच्या हांव चलतलो. हांव चलतलो. देवसराच्या आनी सैतानाच्या पदवेचेर देवसराच्या आनी सैतानाच्या पदवेचेर हांव संपूर्ण जैत जडतलो. संपूर्ण जय जड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचें न्हू, आमी गावया आतां कंदार. समया जेजू तुकाच फावो अर्गां होगळाप स्तुती मान आनी महिमा ससनाच्या ससनाक आनी ताका अर्गां आनी होगळाप दिता आसतना मोगाचें हांगासर आंज बडयो हजर जातले. मरी माय आनी सांत भक्त, भाग्यवान दादले आनी स्त्री सगळे हांगासर हजर जातले. मोगाचें न्हू, खरेंच ते हांगासर हजर आसा. तांचे सवे मेळून हें गीत आमी गावया. कन्नडांत आसा कंदार. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಗಲಿರುಳು ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು, ಹಗಲಿರುಳು ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು.
ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದವರು ಮುಂದು ಕಾಯುವರು, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದವರು ಮುಂದು ಕಾಯುವರು. ಶೋಧನೆಯೋ ವೇದನೆಯೋ ಏನೇ ಬಂದರು, ಶೋಧನೆಯ ಗೆದ್ದವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು. ಶೋಧನೆಯೋ ವೇದನೆಯೋ ಏನೇ ಬಂದರು, ಶೋಧನೆಯ ಗೆದ್ದವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು. ಭಯಪಡಲಾರೆ ಅಂಜಲಾರೆ, ಭಯಪಡಲಾರೆ ಅಂಜಲಾರೆ. ದೇವರೆನ್ನ ಪಕ್ಷವಿರಲು ಭಯಪಡಲಾರೆ, ದೇವರೆನ್ನ ಪಕ್ಷವಿರಲು ಭಯಪಡಲಾರೆ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. भावार्थ अनुभव मारा सर वाईटाच्या खोट्यापणाच्या सत्तेत हांव तो तुमकां निवारता. ಭೂತಗಳು ದೆವ್ವಗಳು ಏನೇ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಕು ದೆವ್ವ ಓಡಲು. ಭೂತಗಳು ದೆವ್ವಗಳು ಏನೇ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಕು ದೆವ್ವ ಓಡಲು. ಭಯಪಡಲಾರೆ ಅಂಜಲಾರೆ, ಭಯಪಡಲಾರೆ ಅಂಜಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲು ಭಯಪಡಲಾರೆ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲು ಭಯಪಡಲಾರೆ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. निरंतर देवा गर्गाने ओगलाबिया ರೋಗಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಏನೇ ಬಂದರು, ಸೌಖ್ಯದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು. ರೋಗಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಏನೇ ಬಂದರು, ಸೌಖ್ಯದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು. ಭಯಪಡಲಾರೆ ಅಂಜಲಾರೆ, ಭಯಪಡಲಾರೆ ಅಂಜಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ಭಯಪಡಲಾರೆ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ಭಯಪಡಲಾರೆ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಾಟವೋ ಮಂತ್ರವೋ ಏನೇ ಮಾಡಲು, ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಂಬಿರಲು ಏನು ತಟ್ಟದು. ಮಾಟವೋ ಮಂತ್ರವೋ ಏನೇ ಮಾಡಲು, ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಂಬಿರಲು ಏನು ತಟ್ಟದು. ಭಯಪಡಲಾರೆ ಅಂಜಲಾರೆ, ಭಯಪಡಲಾರೆ ಅಂಜಲಾರೆ. ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲದು.
ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲದು. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ವಂದನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಗಲಿರುಳು ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು, ಹಗಲಿರುಳು ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದವರು ಮುಂದು ಕಾಯುವರು, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದವರು ಮುಂದು ಕಾಯುವರು, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದವರು ಮುಂದು ಕಾಯುವರು, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದವರು ಮುಂದು ಕಾಯುವರು. Praise the Lord. Hallelujah. मग आमकां एक अपुर्बायेचें घडीत आसा धर्मदुताच्या कृत्या बुकान 16व्या वसुरान 16व्या वळीरतां. Acts of the Apostles chapter 16 verse 16 onwards. तशें आसता एक दीस आमी मागण्याच्या सुवातेक वता आसतना बोलमे सांगतलो भूत लागलेलें एक गुलाम चेडूं आमकां वाटेर मेळ्ळें. सांपावलो आमकां म्हणटात. बोलमे सांगून आपल्या धन्यांक तें जायतो दूड जोड दितलें. तें चेडूं पावलाची आनी आमची पाट धरनच आयलें आनी बोब मारीत म्हणूंक लागलें, हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक, ते तुमकां सोडवणेची वाट बरगड करतात. सबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें. शेकी पावल इतलो विरार जालो की पाटी घेवन ताणें भुताक म्हळें, जेजू क्रिस्तच्या नांवी हांव तुका फरमायतां, तिचे थावन भायर सर. आनी तेच घडये तो भूत भायर गेलो. देवाचें उतर हें, देवाचे हडुपकार. भोव मोगाचें न्हू. एक फावटी हांगासर एक काजरी जोड्यां आयली. काजर जावन सुमार वर्सां जालीं, भुरग्यांचें देणें ना. दुसऱ्या समर्थी दुसऱ्याच धर्माक सेरवालीं ती म्हणाली, कोणी तांकां म्हळें तांकां नाग दोश आसा, जीवदाळीचो शिराप आसा. आनी कोणी तांकां म्हळें तांकां पुर्वजाचो शिराप आसा, तांच्या आवय बापायच्या पातकाचो शिराप आसा, आनी तांकां तांचेच दुश्ट शक्तीचो शिराप आसा. देखून तांकां भुरग्यांचें देणें ना. देखून ते दोश सगळे काडून, दोशा म्हळ्यार अडकळ्यो, या शिराप, या जिविताची बंदडी म्हण अर्थ जाता, हे सगळे शिराप काडूंक तांणी थोडे बली भेटयचे, थोडे यज्ञ करीचे. आनी ह्या सर बली आनी यज्ञांक म्हणून तांणी 25,000 चड करशिल्ले. पूण कांय फायदो ना. ताजे वयल्यान मानास्ताप, खंत, बेजाराय आनी नाका जाल्ले सगळे अडकळी तांकां न्हिदले लागीं सयत तांकां नाका जाल्लें सपनां पडोन उडोरल्या बरें जावचें, काळीज दडदडचें, भिरांत गावचें. देवानच तांकां बो पवित्र जाग्याक आपयलें. आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार समी जेजू तांच्या काळजांत उलयलो. असल्या पितीसपणांत तुमी पातयेवंक नजो. बगार नीज खऱ्या देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो मारीचे. आनी तो तुमचो बाप आनी तुमकां जाय आसलें तो दिता. आनी हांगासर देवा बापाक तांणी उलो मारलो. देवाक आब्बा बापा म्हणें समिया जेजूक सोमी म्हणून आपयलें. आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तांकां वर्तो संतोश मेळ्ळो, वर्तो आनंद मेळ्ळो, देवाचो अनुभव जालो, दैवीक अनुभव जालो, दैवानुभव तांकां जालो. आनी हांगासर परतून परतून रेतेरीक मागण्या घेवंक लागलीं. थोड्याच म्हयन्या भितर तांकां बरी खबर मेळ्ळी. आनी उपरांत भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें, जिवितांत आशिर्वाद बेसांव मेळ्ळें. आनी ती म्हणटात, फादर सगळ्यांक सांगा, पितीसपणा फाटल्यान वचों नजो, अंधविश्वासा फाटल्यान वचों नजो. कंचचो शिराप तें खालें आसल्यार समिया जेजू क्रिस्त थंय सगळें नपय जाता, सकट संगतीतान सुटका मेळटा, आशिर्वादां वयर आशिर्वाद मेळटा. जाल्यार मोगाचें सबार जण पितीसपणा फाटल्यान कित्याक वेतात? मोगाचें देवाची मांडवळ जावन आसा. देव आमच्या दोळ्यां दिसाना ह्या संवसारांत आसतना, कित्याक देव आमकां ह्या संवसारांत जिवीत दिता आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी. ही कूड धरणीच्या धुळींतली केल्ली, धुळींत थावन केल्ले आमचे दोळे, त्या दोळ्यांनी देवाक आमकां पळोवंक जायना. पूण देव आमकां निरंतरी पळोवन आसता.
पूण देवान आमकां मोन दिलां आनी त्या मोनांत देवान आमकां जाणवाय बुदवंतकाय दिल्या. त्या बुदवंतकायेन आमी देवाक सोदीचे. आमी वाचता रोमाकारां बरलें पत्र 1 आनी 20 बोड. कित्याक देवा विशांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लगायत ताजे अदृश्य गूण म्हणजे तिची सासणीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक संपूर्ण दिश्टीक पडटा. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पाद ना. हो संवसार आकाशा वयले नखेत्रां चंद्रम सूर्यो आनी सगळी प्रकृतीचे सकत सुनामी जावं दी, वारें वादळ जावं दी, भुंयकांपणी जावं दी, दर्याचें उदक जावं दी, वारें जावं दी, मनजाती जीवदाडी तांची सकत जावं दी, पळयत आसतना देव आसा हें सगळें देवान रचलेलें म्हणून मोगाच्यान आमकां स्पश्ट कळटा. जाल्यार थोडे जाण कितें करतात, आमी वाचता रोमाकारां बरलें पत्र 1 20 आनी 1 तावन 20 आनी 5 देवाक ते वळखता ते जाले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यानी सर तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मती अंधकारान भरल्यो. देखून आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखताले ते निजायकी पिशे जावंक पावले. तांणी अपरिमीत देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या, सुकण्यांच्या, मन जातींच्या आनी जीवदाळीच्या रुपांनी बदलून घेतलें. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन केलें. सबार जाण मोगाचे न्हू, त्या मन जातीचो, त्या जीवदाळीचो, त्या सुर्याचो, चंद्रमाचो, नखेत्रांचो प्रभाव आसा, शिराप आसा आनी सकत आसा म्हणून मोगाचे भाजचे निजावन आमी देवातावन पयस सरचें आनी देवसराक लागीं सरचें जावन आसा. देखून मोगाचे जागृत रावा. रचणाराचें मात्र आराधन करया, रचनेच्या फाटल्यान आमी वयचें ना. खंयच्याय भियाक मोगाच्यान आस्पाद दिवचो नाका. कित्याक देव आमच्या सांगात आसल्यार कसल्याय खोट्या वायट सक्तेचेर आमकां दैतला पळयता. आनी थोडे जाण ज्योतिश्य सांगता, शाकुनी सांगता म्हणून मोगाच्यान आमकां मोस करतात. देखून आमी वाचता इसाया प्रवाच्या बुकान 40 आनी 4 20 आनी 5 हांव ज्योतिशांची शाकुनां निरर्थक करतलो. पळया, हांव ज्योतिशांची शाकुनां निरर्थक करतलो. मोगाच्यान आमी खऱ्या नीज देवाचेर मात्र आमी पातयेवया. ताका हर एका वायटाच्या खोटेपणाच्या सक्तेर आमकां जैत लाभतलें. भोव सक्रमेंताचेर मोगाच्यान आमी दीस घालया. आज एक दृढ निर्धार करया. कसल्याच रितीच्या शाकुनांत, ज्योतिशांत, अदृश्ट संख्यांत, कसल्याच रितीच्या पितीसपणांत आमी पातयेवचें ना. खंयच्याच रचनांची आमी पुजा करचें ना, आराधन करचें ना. नीज खऱ्या एका देवाचें मात्र आमी आराधन करतले. रचणाराचें मात्र आराधन कर, रचणारा थंय मात्र पातयेवन आमी जियेतले. तोच आमकां हर एका वायटांतलो तो निवारतलो. चमया जेजूक आमी म्हणया, आपड जेजू म्हाका आपड. हांव मोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. खंयच्याय पितीसपणांत हांव जियेलां जाल्यार म्हाका धुवन शुद्ध कर, नितळ कर. खऱ्या नीज देवाची वळख हांवें जोडिशें कर आनी म्हाका गूण कर. पेज नंबर 169 169 169 कंतार नंबर L26. आपड जेजू म्हाका आपड. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पातकी स्त्री जेजूक भावार्थान आपडल्या आनी गूण जाली. आमी आपडया आनी गूण जावया, सुडका जावन घेवया. पातकी स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडलें. कश्टल्याक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या पडता. पांयां थळा तुज्या सर पडता. पातकी स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडलें. कश्टल्याक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या पडता.
पायांथळा तुझ्या सर पडता. दोन्ही हात वयर कर म्हणया. सोमिया जेजू ताळ्याक मुझ्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमांतून दी कुरपेची जिणीयेन मुझ्या सोमिया सदांच वाळून दी कुरपेची जर जिणीयेन मुझ्या सोमिया सदांच वाळून दी. मोगाच्यानो बापोय सक्रामेंता समोर सर आमची मागणी त्या समा दवर नसतानाच आम्ही देवा गर्ग आणि होगळाब दिवया आमच्या मध्ये जनन दिवस आचर्शितात. त्या सर आमच्या मोगाच्या भावा बहिणी बसत कुटुंबाच्या सण्या बसत जनन दिवस आचर्शितात. जोशुआ कार्डोसा वकोला, साशा डी अल्मेडा दुबई, सेलिन मेनेजेस घाटकोपर, हेराल्ड डिसोजा केनिगोळी, रिशॉन डिसोजा मडंकाप, रॉबर्ट डिसोजा तोडांबील संगतास जनन दिवस आचर्शितेलाच काजरस दीस आचर्शितात. तुमकां समेस्तां आमचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. देवा गर्ग आनी होगळाब दिता जायतीं आजापां विजमितां अनुभव केल्लीं, पिडा गोंड जाल्ली, मागले उपकार मेळ्ळेली. सुझान रोड्रिगस न्यूझीलँड, डेनिस मस्करेनस बेंदूर बळकुंजे, प्रियांका शिबानी मिनेजेस, स्टीवन लोबो अबुधाबी, सांत आंतोनी जमानाक, रीटा डिकुन्ना मुलुंडू, गेविन फुटाडो बरिविली, मरियम मेहचानी जेसूच्या मनाक जानेट कंदिबिली. तांच्या सांगाता मेळून देवा गर्ग आनी होगळाब दिया. अर्ग आनी होगळाब तुका समिया जेजू सर आशिर्वादां बेसावां अजापां आनी विजमितां बसत. तशेंच आमी मागया सर त्या सावा बसत आस्पत्रेंत आसल्या बसत, जाग्याच्या समस्या आसल्या बसत, काजारी जिवितांत शांती समाधान नातल्या बसत, भुरग्यांचे देणे नातल्या बसत, काम नातल्या बसत, परगांव वचोंक आशेंतल्या बसत, परिक्षेक बरोवंक आसल्या बसत, डिप्रेशनाक निरासपणा गेल्ल्या भुरग्यां बसत, तरणाट्या बसत, स्टुडंट विद्यार्थी आनी आवय बापाय बसत, प्रायवंतां बसत. तशेंच हर एक गरजो बापूय सक्रामेंता मुखार दवर समिया जेजूच्या नांवी भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. तशेंच सरलेल्या आत्म्या बसत आमी मागया. देवादीन सिस्टर वेरोना MSA, देवादीन थॉमस मास्करेनस मालाड, देवादीन मर्सिन मचादो बजपे, देवादीन लिओ बल्ताजार डिसोजा किन्नीगोडी, देवादीन डेनिस लोबो मँगलोर, देवादीन गॅब्रियल आनी जुलियाना डिसोजा ताने, देवादीन बर्बोसा आनी लास्रादो गेला कोटमांतल्या संध्या बसत, जुलियट बर्बोसा उर्वा, देवादीन जोसेफ आनी तेरेसा मंगलादेवी, देवादीन मोंतू आनी ब्रिजित डिसोजा, देवादीन टायटस लोबो 9व्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस. तशेंच 100 म्हणजे 100th बर्थडे, देवादीन टायटस लोबो 9th डेथ एनिवर्सरी, 100th बर्थडे. तशेंच देवादीन टायटस लोबो, देवादीन रोजी लोबो, देवादीन ऑल्विन पेरेरा वालेन्सिया, देवादीन इग्नेशियस गोवियस मियार, देवादीन जोसेफ मजादो शिरवा, देवादीन जोसेफ अराना कल्याण, देवादीन गास्पर मोंतेरो, देवादीन टायटस लोबो देरेबैल, देवादीन अलेक्स रोड्रिगस पॉलिन नाझरेत, सेल्विन डिसोजा, थॉमस डिसोजा, सन्नी मतायस आनी प्रिन्स पुलकत्रींत आत्म्याचो उडास करतात. लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर, सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, शांती नोराना कुवेट, मारिना पिंटो इस्रायल, प्रवीण आनी प्रमिळा उडपी. आतां आमी ह्या सरल्यां पासत आनी तशेंच आमच्या कुटुंबा सरलेल्यांचो उडास करया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बावतांचे आत्मेन देवाच्या काकोतेन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. दिमी घालया, तकली बागोवया, समिया जेजूचें आशिर्वाद आमी जोड घेवया.
मंदिरं तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवें केल्ल्या सरुपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या उतर तुझे आयकून जिणी आमची बदलून जिवान तुझ्या वाटो घेऊन ससान जिवी जोडून मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवें केल्ल्या सरुपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक व तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मुखाल बाबानो आनी भयणीनो, आज हो एक वर्त दीस जावन आसा. आज इगर्ज मता पाद्रे पियो भगवान पाद्रे पियो हाचें स्मरण करता. इटलींत जल्मोवन ल्हान प्रायर्स देवाच्या मोगान भरलेलो, जेजूच्या मोगान भरलेलो व्यक्ती. आपल्या 15 वर्साचे प्रायर फ्रांसिस्कन कपुचीन ह्या मेळाक तो भरती जाता आनी एक येजक जावन लोकांची सेवा करता. सबार घंटेभर लोकांच्या आत्मीक गरजे खातीर तो भोंवतालो. तो एक मिसाच्या बलिदान भेटयत आसतना सबार घंटे वयतले, 4-5 घंटे या आनीक लांब मीस वतले. आनी सबार लोक ताचे थंय येवन सांगतालो, फादर तुमचे मीस मस्त लांब जाता. तो पाद्रे तांकां सांगतालो, वय म्हाकाय भोगता म्हजी मीस लांब जाता म्हूण, कितें करचें? ती देवाची खुशी म्हूण सांगता. आनी कुमसारा बसल्यार सबार घंटे कुमसारा तो बसतालो आनी लोक ताचे थंय कुमसार येवचे खातीर हरी हरीन येतालो. आनी निमाणें कुमसाराक बसचे खातीर लोकांक कुमसाराक राखून रावचे खातीर तांकां लोकांक ताणें टोकन दिवंक सुरू केलें. तुमकां एक टोकन मेळटा आनी ह्या टायमार तुमी येवचें आनी कुमसार जावचें, कित्याक जायतो वेळ तो पसार करतालो लोकांच्या आत्मीक गरजे खातीर. थंय आमकां एक प्रेरीत जावं दी. आमच्या आत्मीक जिवितांत तो एक आमकां प्रेरणा जावं दी. हे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना आमकां आमी तयार करया. आमचें उणेपण वळखून घेवया, आमची पातकां आमी वळखून घेवया, आमच्या काळजां आमी नितळ करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगना अवसर सांगता. ना चिंतून तणाव विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या सदांच आमकां मेरये सगळ्या दिताक भुगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवालाकी प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया
काकृत प्रार्थया सर्वपुत्र देव आमच्या बापा भगवंत पाद्रे पियोगनु सगळे आपले जीवित जिजूच्या शिकवणीप्रमाणे मांडले तसं उगडास करून त्या जिजूच्या शिकवणीप्रमाणे आमचे जीवित म्हणून आणि दिसांदिस सुदारूंक ताचे सुगोने जिविताची देखीन आमकां दरी मेळोवन म्हूण मागता आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र एक पुरांची येता आणि राजवट सरेता ससनाच्या ससना आमेन. हागाय प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हागाय प्रवाद्या उदेशी शेआलतियालाच्या पुता जेरुबाबेलाक जुदाच्या राज्यपालाक आनी जादाकाच्या पुता प्रधान याजक आनी जोशवाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावोंक ना. तेन्ना हागाय प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतर पावलें. मंदीर पाड पडलेलें आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ हो गाय. तर आतां दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडें लोंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्लें जोडटा तो तें पिंजलेल्या पोत्यांत घालचे खातीर जोडटा. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगरांचेर वसा, रुखाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें देवाचे होडकार. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारा थंय उल्लासू. सियोनांत आसलेलीं आपल्या राजा विशांत संतोसू. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकां थंय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचें तो तारण करता. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासून संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाखाणणी तांच्या जिबेर आसो. ताच्या सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी होडवीक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. उबे रावया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवूंस वाट, हांवूंस सत आनी हांवूंस जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापाशी वसोंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. लुका फर्माणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या दिसांनी घडलेल्या सर संगतीची खबर हेरोद परायाच्या खाणांत पडली. तेदवां ताका ताचे विशयांत कितें चिंचें म्हणून कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवांत उठयला म्हणटाले. हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्ल्या प्रवाद्यां मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटाले. पूण हेरोद म्हणटालो, जुवांचें शीस हांवेंच कापयल्लें, तर हो कोण जायत हाचे विशयांत कितें सक्कड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतालो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्त ते म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो, आमच्या रचणाऱ्याची एक आशा जावन आसा, आपणे रचण्यातें एक जावन आसत जाय म्हूण. तशेंच हर एका रचण्यातें एक आशा जावन आसा, आपण्या रचणाऱ्यातें एक जावन आसत जाय म्हूण. आजच्या पयल्या पासून आमी आयकलें, इस्रायल परजा बॅबिलॉनाच्या बंदरेंतावन आपल्या स्वंत गांवांक फाटीं वता आनी थंयसर देव मंदिरां उबारूंक प्रयत्न करतात. पूण सबार कारणां वरवीं ते देव मंदिर उबारूंक जालें ना. पूण आपल्या इस्रायल परजांनी आपली घरां बरी करून बांदली, सुबीत करून बांदली, पूण देवाचें मंदिर ताणें बांदूंक ना. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, हगाय प्रवादी मुखांत देवाचे उतर तांकां प्राप्त जाता. तुमी म्हजें घर, म्हजें मंदीर परत्या बांदा. तुमी दोंगरा वयर वचा, थंयसर असले रुखार कातून हाडा आनी सुबीत मंदीर बांदा, आनी थंयसर म्हाका मेळटली महिमा म्हणटा सर्वेस्पर. आयच्या वांजांत आमी आयकलें, लोक जेजूचें उतर आयकोनचे खातीर वेतालो, ताचे थंय आसली ती गुणगची सकत पळोवचे खातीर वेतालो, ताचे थंय आसली ती अजापची सकत पळोवंक आशेतालो, ताचे शिकोवन आयकोनचे खातीर उडतालो, ताचे बरे सरमाव आयकोनचे खातीर लोक वेतालो. सबार जण ताका एक बरो प्रवादी, पोरण्या प्रवादी पैकी एकलो जिवन जाला म्हणटाले, आनी थोडे एक आदलो प्रवादी एलिया जिवन जाला म्हणटाले, आनी थोडे स्थान जातार जुवांव परत्यान जिवन जाला, आनी ताचे थंय ही सर कामाकची ती पदवी परत्यान जिवन जाला म्हणटाले. पूण तांचे पैकी एकलो आसलो तो राय उपराय हेरोद. ताचे थंय असली एक आशा, ताच्या कोणाक पडटात ही जेजूची खबर. ताचे थंय आसा एक आशा, त्या जेजूक आमी पळयत जाय म्हूण. कित्याक पळयत जाय म्हूण? कित्याक म्हूण सांगल्यार स्थान दाताराक जुवांक हाणेस जिवेश मारले. त्या स्थान जाता जुवांवन ह्या हेरोदाक बरी बोध सांगली, पूण ताका ती आयकूंक नाका जालें. त्या देखून ताका जिवेश मारलें. आतां तो जिवन जाला जाल्यार ताचे थंय आनीक सड सकत आसतली, आनी तो म्हजे थंय परत्यान येवंक बोध सांगूंक पुरो म्हूण ताणें चिंतलें. त्या वरवीं त्या देखून त्या जेजूक, त्या व्यक्तीक लागाड काडीत जाय म्हणले उद्देशान ताका पळोवन तो आशेतालो. आज आमी जेजूक पळोवंक आशेता, जेजू ते आसली ते सकत पळोवंक आशेता, जेजू शिकोवन आयकूंक आशेता. हे खंयच्या उद्देशान आमी आयकूंक वेता? आमच्या स्वार्था खातीर, स्वार्थाच्या उद्देशान आमी वेता की या ताच्या मुखांत्र जेजूची, ह्या देवाची महिमा दुसऱ्यांक प्रगट करचे खातीर करच्या उद्देशान आमी जेजूक पळोवंक आशेता की म्हणले सवाल आमकांच आमी विचारया. आतां आमी ह्या वेदीर जेजू आमचे मदें येता, उंड्या आनी वायना मुखार आमचे मदें येता, ताकाच पळोवंक आमी आशेवया आनी ताच्या मुखांत्र आमची जिणी जावन दी त्या सोम्या जेजूचें जिवीत. आमेन. बेटोनाचें गीत आमचे देवगाना बुकांतलें गीत नंबर D/540. काणगे सोम्या काणिको मोगळ तुज्या भुरग्याचो, दिनवाशी काळजां दिवच्यो,
जाऊं त्यो तुझ्या मोगाचो गुंडो गोवासो भेटता बापा वायंदाकासो अर्पिता तुका गुरतो मोगासो एक पोटासो बापा क्रिस्ताको रगदी तू आमकां म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानता जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानेकडे मेमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदावा सुरस्पर म्हणून घेव कनवळ्या बापा तुज्या भक्ताच्या परबय समयेर तुजें नांव वाकाणूंक आनी तुका दिन वासूंक ही दानां तुज्या वेदीचेर आमी दवरता तुज्या पवित्र आत्म्या पदवेन न्ही आमची दानां पूण आमची चिनी बदलून तुज्या भक्ताच्या जिविता बरी आमची चिनी तुका वाकाणूच्या बरें जायचें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदविधान सस्नच्या देवा सर्व कल्याण सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्या आसूं श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्या आनी बायलाच्या उत्पन्न दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बाळान सुबल करताय तुज्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय तुजे सोडीनुसो फळ तांकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दित आसा निरंतरी देखून सगळ्या दुतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हणून सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी खून तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान धेन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सुस्ती करायचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनच्या पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawarta sagot pergacuya तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडबंदारा
आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका हातीन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत तर आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेटा पावल आमच्या गोली बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेळून ती आमच्या बाबा भयणची काकूत कर. तांकां आनी तेजे सुमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांचे दया कर मागता. आमकार म्हरी देवाची माय संगाती भगवान धर्मता, भगवान पाद्रे पियो, भगवान संत आर्नो जॉन्सन, जोसेफ नाडामेर्स, येसुजी सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवेल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा मागून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्वाच्या एकपणा सर्ववेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडण्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सुरगां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आजून कांदी आनी आमी आमची केल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मगस आनी आमकां ताळणेंत पंदूं नाका. सर्वेस्पुरा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोदना येशू क्रिस्त येणे बरोशा तरेतले आमकां तुज्या उदार काकोतेन सर पत्नांतले सुटय आनी सर अकादांतली वाटय. पिता राजबोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रोजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिले संसाराचे पाप करता ती शिलेचे जीवन आपल्यान ती सुभागी सुमिया तुमचे भितर म्हाका आफोवना कोणते उतास म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. सोम्या सदांच तूं आमकां पोसता. नितळ उदकां तूं दादोस करता. पांचव्या सरोवा व्हरून पायता.
જેની સુફળ કરતા સૌમ્યા તુકા સેવકત રેતા येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाजिता जिवीत मुझें समर्पिता. Atregace cumgarace magne, mogala Gesù, Mogala Gesù, tu popovi sacramentantu, Tumbopui sacramentante, Cristo hazara Simon hampatieta, Cross Sadar Simon Patita, ham sert ustu prasu, Ham Sarastam Prasa, tuzo sert mokerta, Tuzo Salmo Karta, antuka muja atnangim asheta, Antuka Mujat Mandgiyam Kashita, Gesù ह्या घडये Jesu या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंत घेवंक आसाद्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीय तुमच्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हण पातयो न्हू तुमच्या काळजांत आसा म्हण पत्योन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगोन धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजी ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदींच हांवें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या भक्ताच्या परबे दिसा तुवें आमच्या आत्मीक दिलाय त्या पोशना वरवीं आमच्या महिमेवंत शरोतीच्या पावलांनी चलोवंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी ससनाच्या स्नाक जडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. आमचे निमाणें गीत गीत नंबर G9 570 आणि 1 पेज नंबर 71. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. भोवमोगाच्यान तुमकां समेस्तांक म्हजे नामान आनी प्रणाम. दैवीक लोरेतीर मंदिर आपलो वार्षिकोत्सव व्हडा दाबाजीक रितीन आचरशिता. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर शेनवाराच्या दिसा सकाळीं 9:30 वरां थावन दनपरां 12:30 वरां पर्यंत वार्षिक परब हांगासर चलतली. म्हणजे शेनवाराची एका दिसाची रेतेर हांगासर आसतली. ऑक्टोबराच्या 2 तारखे उपरांत हर एका शेनवारा हांगासर हरशेंच्या बरी सकाळीं 9:30 वरां थावन 12:30 वरां पर्यंत शेनवाराची एका दिसाची रेतेर आसतली. आनी 11 सकाळांक कावन्सिलिंगाक कुमसारांक वैयक्तीक यासकांच्या भेटेक तुमकां अवकाश आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव मोगान स्वागत करता. ह्या वार्षिकोत्सवाच्या बाबतींत 3 दिसांची सीद प्रसारीत रेतेरी हांगासर आसतली. म्हणजे बुधवारा सप्टेंबराच्या 20 आनी 9 तारखेर, ब्रेस्तारा सप्टेंबराच्या 30 तारखेर आनी शुक्रारा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर. 3 दीस सांजेर 6 वरां तावन 8 वरां पर्यंत सीदा प्रसारीत रेतेर आसतली. ह्या 3 दिसाच्या रेतेरी वेळार आमी विशेष रितीन सगळ्या संवसाराच्या गरजां बसत आनी सौर पिडेस्तांच्या कश्टतल्यांच्या गरजेवंतांच्या गरजां बसत सांगाता मेळोन आमी मागया. आनी शेनवाराच्या दिसा ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर दाबाजीक रितीन सकट लोक सांगाता मेळोन ही परब आमी करया आनी रेतेर करया. तर देवाक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवया. आमी सांगाता मेळया.
ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर सकाळी 9:30 वरांचेर दैवी कोलोरेतीर मंदिर कार्नाड मुल्की मंगळूर हांगासर समेस्तांक देव बरें करूं आनी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें.